हो प्रेमानंद म्हाजो भाव तेन्ना ग्रीस पिल्ली आशिल्लो, डेरिक वॉलिस आशिल्लो आनी जायते लोकूय आसलो. पोतना मिटींग तेन्ना येयलो. ग्रीस पिल्लीन आस्वासन दिलें आनी डेरिक पिल्लीक दिलें. आपूण बरो शेवकी सगळें आपूण सांगतलो. जर तर तेंच्यानी फाटीं घेयना रिव्यू करना जाल्यार आपूण तेका शेवकी नोटीस धाडटलो. शेवकी नोटीस धाडलें, तेका रिप्लाय बी येयली, सगळें जालें. तरी पूण ते आतां फाटीं घेवपाक सोदिना. आतां ते म्हणल्यार आदवोगादाचे मार्फत आमी एडवायस घेता म्हणलो. कित्याक गरज पडटा? हें तर तेंच्यांनी पयलीं तो केलें एडवोकेट एडवायस घेवन तर तेन्ना जातालें न्हू. आतां घेवपाक लागला कित्याक फाटीं हें करता, लेट करता तुमी? ऑन स्पॉट घेयात न्हू. इतलें सांगपाचें सोदता. तशें हांव एक सीएमा रिक्वेस्ट करता. सीएम बाब पळय ते जिवाचे हाल ठेवनाका ते जिवा कडेन. आयज तर 4 दीस जाले. तूं जस्ट एक फोन मार पंचायतीन तांकां, जावं सेक्रेटरी आसा जावं सरपंच आसा, डायरेक्ट वाली आसा, तांकां कोणाक फोन मार आनी सांग बाबा तें मातशें रिव्यू कर आनी काबार कर. का इतलो व्हडलो इश्यू जाना, गोंयभर जाना. कित्याक लोकूय तुजें नांवान कितें कितें म्हणटात, तुजें नांवूय बेश्टें बदनाम करता. अशें करून घेवं नाका. तूं आमचो बापूय, गोंयचो बापूय कसो, एक रिक्वेस्ट करता तुका हांव, मातशें सांग. पळय प्रेमानंद आज 4 दीस जाले उपोशणाक बसलो आहा. एजी प्रमाणे ताका खरें उपोशण बी न्ही. सरकाराक हे बारीकशे गजाली पळय आसा हे लक्ष घालूंक जाय. आज भुतानी खरें म्हणून जाल्यार हेंच्यांनी खंय तरी बंद करूंक जाय ती फायल आनी सरकारान काळीज व्हडलें करूंक जाय. आज एक जाणटो गांव वाचोवपाक भायर सरला जाल्यार सरकाराक खरें म्हणून जाल्यार ती फायल काय न्हू कशें बंद करपाक काय न्ही. इजी ते. आता तांकां कितें जाल्या, आजेचो बटवो पळया तो मातसो हाय जाला आनी ताका लागून तो रिटर्न करचो पडटलो. कित्याक तो भुतानी सोडचो ना. हांवें तुमकां दिल्ले आहा ते परतून दी म्हणटलो. पण हांव एकूच त्या लोकांक सांगूंक सोदता, बाबा तुम्ही साकवाळ्या कडेन खेळटा, गांवच्या लोकां कडेन न्हू. साकवाळो जो गोंयचो हांगासर साकवाळचो राखणदार आसा, जो साकवाळचो आमचो राखणदार आसा, आमचो भुमीचो महापराक्रमी जो पळय आसा भोंवपी आमचे जंगल विंगल राखपी आहा, त्या साकवाळ्याकडे तुम्ही खेळटा. त्या साकवाळ्याकडे तुम्ही खेळटा. तुम्ही केन्ना काबार जातले हे तुमकांच कळपाचें ना. उदाहरण आसा मेथास्टीप, उदाहरण आसा मेथास्टीप, की त्या मनशाक मेथास्टीपाक तुम्ही अख्खे सगळे दिवन जागो बिगो दिवन तुम्ही भिंती हाडले, सामान हाडले, सगळे केले. लढाई झाली, पुलीस मेलो, लोकांक धाडे मारले, लोक मेले, सगळे झाले. शेवटी झालो कोण? साकवाळो जैत झालो. आणि असोच साकवाळो जेंका आपूण जैत जातलो आणि ताका रान भोंवपाक तो मोकळे करतलो. हे आयरे गैरे येताले आणि साकवाळ्याच्या घरान घुसताले म्हटल्यार जावपाचे ना. आणि तो बसला तो साकवाळचो अवतार अशें आमी समजता. म्हण आहा पळय, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, हे चल्लां हांगासर आता. लोकांनी खरें म्हणून जाल्यार भायर सरपाची गरज आहा. आज हांगा साकवाळो, फाल्यां पेडण्या, मोपा जावं काणकोण, सगळ्या जाग्यार आमचे देंवचार आहा, सगळ्या जाग्यार आमचे राखणदार आहा. हे जे राखणदार आसा हे राखणदारूच हांकां काबार करतले, मागीर पळयतले. Coming to a conclusion in short and sweet, तेगे एज चोयल्या, ही बीइंग द सिनियर सिटीजन एसलो मुद्दो घेवन बसलेलो आहा that is benefiting the not only the Goans but even the outsiders. It's like projecting how the Goan citizen is treated. तांकां तें पडोवन देखून गेलो ना दिसत म्हाका. आतां इतले मुद्दे जालोले हाय सगळे पंचायतीन इश्यूज आयज, बट तेगेलो एकूच आहा मागणे की रिवोक करचो. एंड आई डोंट थिंक सो इट्स डिफिकल्ट फॉर द पंचायत और फॉर द गव्हर्नमेंट टू टेक इट इनटू कन्सिडरेशन. तेगे हेल्थ डिटोरेट जायत आहा. हे कित्याक गव्हर्नमेंटा तकलेन वचना काय म्हणटा, उलो मारता तो तेजे कानार कित्याक पडना काय म्हणून जाता. आय चोतो दीस. Is this the way that he has to sit on hunger strike? Look at his condition. उदो देखून पिवन आहा जाल्यार म्हाका खबर ना तो, कित्याक उदो देखून पिवपा दिलें जाल्यार तो पिवपा सोदना. तेगे हेल्थ इटोर, तेका बीपी प्रॉब्लम आहा. हे प्रोजेक्टाक इतुले ते इंट्रस्ट दिताय, इतू ते प्रायोरिटी दिताय, फॉर वॉट रिजन? बेगा लागून, पत्ती दिवपा पडटली म्हणून. कोणाची पोटां भरपाक रे हे प्रोजेक्ट? गोंयकाराची? गोंयकारां बेनिफीट आहा?
काल देखून एक मुद्दो जाला तो देर वर स्मॉल टसल्स दॅट टूक प्लेस येस्टरडेज इन्सिडेंट दॅट इज जस्ट टू डायवर्ट बॉन्ड जाता काय म्हूण चोयताले ते काल ते बारीकशे झगडी जाले ते बॉन्ड जाता काय म्हूण डायवर्ट जाता काय म्हूण ओ पॅक करून वयता काय म्हूण चोयताले ते this issue that is taking place, it is not benefiting Goans. This is not happening only in the Panchayat of Sankwal. This is happening everywhere. So why can't the government take this into consideration? Government कानार आहे कित्याक पडना इतले जण उले मारता ते आता हो सरपंच तो आता ही 63 crores being a ex-sarpanch, they should have taken into consideration because he has fought for this village. लोकां लागून कोत्ता कितें कोत्ता तितले विलेजी लागून कोत्ता सांबाळपाक कोत्ता आपणागेल विलेज सो प्लीज हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन तेगेले मागणे आहा ते आयकोन रिवोक इट इज अ सिंपल थिंग रिवोक द प्लेन रिवोक इट अँड फिनिश इट ऑफ